माननीय महसूल मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. The Goa Land Revenue Code Amendment Bill. Speaker sir, I request to move that bill number 35 of 2025, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2025, to be taken into consideration. प्रश्न असा तो विधेयक विचारान घेवचें. Consideration. Amendment. Yes. Sir, I wish to move amendment to clause 2, page 2, line 19. After the words regulation zone, add the words where such construction has been carried out after 19th day of February 1991. मुख्यमंत्र्याकडे आणि मंत्र्याकडे एक विनंती असा की 91 पयली जे स्ट्रक्चर्स आसा ती हातून तुम्ही इन्क्लूड करची जेणे करून तांकां सेफगार्ड मेळटलो बेनिफिट मेळटले हाचे. Yes. आता विधेयक कलमार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती आसात. विधेयकाच्या कलम 2 हातून एक दुरुस्ती आसा. आमदार श्री कृष्णा साळकर हांणी दुरुस्ती सभागृहात मांडलेली आसा. आमदार श्री कृष्णा साळकर हांणी मांडिल्ली दुरुस्ती सभागृहात मुखार आसा. दुरुस्ती सहित bill explain. I just explain. Speaker sir. Yes. The Goa Land Revenue Code Amendment Act 2025. Objective: to insert a new section 38A in the Goa Land Revenue Code 1968, providing for regularization of encroachment for unauthorized construction of dwelling houses on government land constructed prior to 28 February 2014, subject to certain conditions. The bill provides legal security and proposes to bestow right upon long-standing landless encroachers with dwelling houses on government land, protecting them from demolition and integrating them into a formal land record system. The scope: the provision under this law is only to regularize the encroachment on land for unauthorized construction of dwelling house on government land. It does not, in fact, regularize the structure. Once the encroachment on land is regularized, the applicant can approach the competent authority for regularization of the unauthorized structure under the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016 as amended from time to time. Who can apply? A landless person, family members of the landless person in case of his death, and who has constructed a dwelling house on government land before 28 February 2014, and who has been a resident of Goa for the last 15 years immediately preceding 28 February 2014. Landless person for the purpose of this section means a person or his family member who do not own, have a plot of land, house, flat or apartment, or an undivided share in ancestral property, which on the date of making an application has been separately allotted to him. The reason for restricting the scope to landless person: to ensure that only genuine landless person, for example, one without any property, benefits from this amendment. Family member means the spouse, son, unmarried, daughter, and includes grandson, widowed daughter, widowed granddaughter. Dwelling house means a house where the applicant or his family members reside with a fixed habitation and is exclusively used by him or his family members for the purpose of their dwelling and is allotted a number by the local authority. The definition of dwelling house has been carefully framed to ensure that the benefit of regularization is extended only to genuine landless individuals who have constructed and resided in the dwelling house as the sole and permanent residence. The intention is to prevent misuse of the provision by person who has constructed structure for commercial purpose, rented it out, or does not personally occupy such structure. By restricting the scope to a dwelling house that is used exclusively for residential purpose and is actually inhabited by the applicant or his family members, the amendment seeks to protect only those encroachments that serve as a person's primary shelter and home,
thereby aligning with the broader objective of providing tenuous security purely on humanitarian ground. Power to regularize. Deputy Collector is empowered to issue regularization order and confer Class 1 occupancy subject to application being made in prescribed form, payment of occupancy price to be notified by government through a special order, surrender of land in excess to the prescribed limit. For example, plinth area plus 2 meters around a dwelling house, in any case a maximum of 400 square meters. The Deputy Collector shall first take possession of the excess encroached land and only then issue order of regularization granting Class 1 occupancy with a restriction on transfer for 20 years except by the way of gift to the family member. Exclusion and permissible zone. No regularization is allowed if construction is on protected forest, wildlife sanctuaries, CRZ, where such construction has been carried out after the 19th day of February 1991. Is that amendment? No development zone, eco-sensitive zone 2, except cultivable and orchard kazan land, open spaces, road setbacks, water channels, or filled water bodies. Regularization is allowed only in settlement, institutional, industrial, cultivable, or orchard zones. Extent of the regularization. Limited to plinth area plus 2 meters on all sides, subject to maximum 400 square meters. Timeline, application to be filed within 6 months from the act coming into force. Deputy Collector to dispose of the application within 6 months of receipt of the application. Condition on transfer. Occupancy holder cannot transfer the land for 20 years except by way of gift. Safeguard and penalties. False declaration, submission of false documents by an applicant leads to revocation of regularization and reverting the land back to the government. Imprisonment up to 2 years and fine of up to 1 lakh. Offence is cognizable and triable by judicial magistrate first class. Demolition protection. No demolition for 6 months from the date of coming into force of the Amendment Act. If application is filed, no demolition until disposal. Legal protection to officers. Action done in good faith by Deputy Collector or authorized officer by him is protected from legal proceedings. After the coming into force of the Amendment Act, 1. Need to notify the date on which the Act comes into force. Need to notify rules, prescribed forms of application, documents to be submitted, condition on which land is to be granted. A special order notifying the rate at which the occupancy price is to be paid for regularization of the encroached land. Honourable Speaker, first thing I just want to know, why the cut-off date of 28th February 2014 was put? We have the other act also, as far as the... you complete analysis. Why 2014, 20th February 2014? Because under ROCA also we have the same distinct regularization. Wait, I'll that come is the to that. cutout date. I'll come to that. Second is, you have specified that there should be not less than 15 years. Why don't you have 30 years? Because you're Sorry? talking 15 years. In page 5, in section 12, Yeah. it was saying... 15 years is a residence. Yeah, residence must be 15 years. For Why 15 should it years not be 13 years? prior to 2014. Prior to 2014. Correct. So, आमगे गोयंकार असतलो नी. So going on to the Goenka will be police 30 years असले गोयंकार असतलो. No, Now, if he has come from 2014 with a portly and he stays there, and then he'll become now 15 years. But if 15 years back he came with a poti and he now has encroached on government land, he becomes goyangkar. It can't be that. You are trying to give Nis Goenka the benefit. right. So it's Correct. 25 years, Duthur. So give him 30. I would say make it 30. So 25 See, years. you have said everything about 30 years, you're giving all the benefits.
And third point of I mine think is, 25 years was okay. it won't hurt anyone. It will be आमगे गोंयकाराकूच दितले तुमी नाल्यार 15 years म्हणल्यार तूं डेंजर तुमचोय केन्ना सोन हे सगळे येयले भायले सोन हिंगा तिंगा बसले आनी आमगे जमीन चोरून गेले तुगे सरकाराची जमीन पासून वयतले अशें and then you will be legalizing them. Third thing is, you have said that, please look at B. Dwelling house means a house where the applicant or his family members reside with a fixed habitation and is exclusively used by him or his family member, that's okay. And is allotted a number by the local authority. Correct me? Yeah, sir. Yes. Tumi Panchayat Raj Act amendment kello. And tinga you are given for this EHN house numbers. And in that you have put three things. The tax aforesaid shall also be levied on buildings constructed without authorization within the limits of the Panchayat area. Now see these two provisos. Provided that nothing in this subsection shall amount to regularization of an unauthorized construction of a building. Provided further that nothing in this subsection shall prevent any competent authority from taking any action against such building in accordance with law. How do you reconcile this and this now? What is it? So if Panchayat Raj Act तुम्ही बोलला that एक number पासून दिले जाल्या तुमका ते legal जायना. So it continues to be legal and does not prevent authority from taking action. At इंगा तू म्हणता फकत number दिल जाल्या then you will be going to regularize it. We are saying that the residence certificate is also compulsory for that. Anyone, आम्ही जे हे सगळे म्हणता असताना 15-year residence is compulsory for that purpose. No, residence part is the different part of it. Applicant who is the applicant? The applicant who completes a 15-year residence in the state of Goa. त्याच्या उपरांत त्याचा दुसरा document. You not understood my question. The residence part is different. I'm not talking about residence. हांव कित म्हणटा second part. AHN number दिल्लो. AHN number. AHN number हिंगा तुम एक number दिलो म्हणटात. Number म्हणलो की तुमचो number जातलो. So आता तुम्ही पंचायत राज Act बोलला or EHN house number 25 years does not and give you you number legality to the structure. It is true. So how do you reconcile this with this? Because you are not put a non-obstant clause here. You are not put that. हांव सांगता तुका एक कित्याक सांगता if you want to bring something for it you introduce notwithstanding anything in any other law. It is notwithstanding the anything containing to the code of the Goa Town and Country Planning Act 1974. Yeah, that we have said. And also the Goa Panchayat Raj Act 1994. Yeah. Okay, so it is the Panchayat corporations or any other state law, and with time being in a force where the person who has carried out the unauthorized construction of the dwelling house before the 28th of 2014. तो जरी नंबर असलो न्ही जाल्यार ताका एप्लिकंटाक जेन्ना एप्लाय करता म्हणटा पळय न्ही आमी त्या एप्लिकंटा खातीर 15-year residence ही कंपल्सरी आसतली and that is one of the document. And the last part तुम्ही तांकां class 1 occupancy दितात. Yeah. Alvara land तुम्ही ताका class 2 म्हणटात. तुम्ही हांकां कित्याक class 1 दितात? Alvara land जेन्ना दिता पळय न्ही इट इज Alvara land ही इट इज बल्क अमाउंटान जी दिता म्हणजे तेजी 1 लाख आसतली 2 लाख आसतली ओके तो Alvara land आपल्या रिसर प्रोसेसान एप्लाय करता हांगासर आमी ताका डायरेक्टली ओनर करता आणि ओनर करता आसतना तेजी अमाउंट जी आहा पळय न्ही ही आमी अजून ठरोवंक ना आमी ताका class 2 पासून करपाची हांव तुका सांगता कित्याक तो आनी हुंय ट्रान्सफर करूं जाल्यार आमी transfer 20 वर्सां ताका 20 years he cannot ट्रान्सफर transfer. ताका फक्त गिफ्ट करपाक मेळटा आफ्टर 20 years. but why you making class 1 why you are elevating him into a higher status आफ्टर ऑल जेन्ना तो परत जर फारीक केल्यापासून स्टील गव्हर्नमेंट फाल्यां लँड सकाळी जेन्ना तो रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जर गेलो No न्ही जाल्यार problem. सनदूय ताच्या कडेन आसपाक जाय बाकीचो ताच्या रायट्स उरपाक जाय Reconstruction rights will be flowing क्लियर कट 38A सेक्शनान जे आतां घालता पळय न्ही इट इज फॉर द लास्ट अनदर 20 years तो आपले घर हे कोणाकूच विकपाक शकचो ना तो ओनली गिफ्ट करू शकता. हे सगळे येतात now most of them sometimes are second homes rental homes you know this what is going on but that's why you need to keep a आयच्या check डेटीत जरी आमी धरले आसत जाल्यार इट शूड कंप्लिटींग द 30 years फॉर द वन पर्सन म्हणजे आमी जर म्हटलें की फाटली 15 वर्सां 2014 पयलीं जर तेणी घर बांदलां आसत जाल्यार तेच्या पयलीं 15 वर्सां वेट इज ऑलमोस्ट इन द इयर ऑफ 2000च्या पयलीं हो मनीस गोंयांत आसपाक जाय आनी अनलेस एंड अंटील हांव हो विशय मांडटा आसतना हांव तेजे डिटेलान बाकी सगळ्यांक उलोवन एकदांच मांडटा. Speaker sir, I stand to oppose this bill which is brought. Speaker sir, पहिलू म्हणजे जे थोडे दीस पहिलू म्हणल्यार शुक्रार दीस आमच्या मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आनी ताणें सांगलेलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हें ऑलरेडी डिफायन आसा. आतां ह्या बिलान हें खंयच घातलेलें ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हेका कट ऑफ दिला 15 वर्सांचो. आतां स्पीकर सर 15 वर्सां जी आसा हांव तुमकां एक सांगता आनी हेच्या पयलीं हांवें हो मुद्दो काडलेलो की जो सेल्फ डिक्लेरेशन करता तोय 15 वर्साचो रेजिडन्स गोंयांत जाता कोण पोटली घेवन येयलो
गोंयांत रावलो आनी तेणें आमचो जागो आडयलो, जो सरकारी जागो आसा तो सरकारी जागो आडयलो आनी बिंदास तो रावलो. हांवें काल उदाहरणां दिल्लीं, जर चिमला गांवची आसली, चिमला गांवांत कशें अशें होमलेस म्हणून येयले आनी तेंच्यांनी ती जागा आडयली आनी आयज ते जागा दुसऱ्यांक विकता, एग्रीमेंट करता आनी तांकां लायसन्स सगळें NOC, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन हें सगळें मेळटा. स्पिकर सर, आयज हें अशें दिसून येता की हो जो आमचो गोंयकार आसा, हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, हेंचेर अन्याय आसा. कारण कितें आसा, आयज सरकारा कडेन कांयच सर्वे ना की कितले लँडलेस आसा, कितले होमलेस आसा, कितले जाणांक घरां ना, कितले जाणांक जागे ना. पण आयज अशें जालां स्पिकर सर की हितून ह्या कायद्यान असो हें करून सोदता की पॉलिटिकल वोट बँकाक लागून हांगा अशें जालां की तांकां लिगलायज करपाक सोदता. तितून एन्क्रोच जमीन जी आमच्या जाणट्यांनी आमच्या फ्रिडम स्ट्रगलान कितलेशेच आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी ही जमीन आमकां राखून ठेयल्ली. आयज कितलोसो जमीन ती आसली आनी ही जमीन आयज तांकां गिफ्ट करता, आयज तांकां फुकट्याक मेळटा जमीन. सो स्पिकर सर, असो समज जालें, आमी मागता की ही पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिवची. हांगा जें घातलां 15 वर्सांचें जें हें घातलां क्लॉज, हें कंप्लिटली रॉंग आसा. कारण एकूच आसा की आमचे जाणटे आयज आमी गोंयकारांनी खंयचीच जमीन आडोवंक वचोंक ना. ते सगळे हे रुल्स जे आसा, द गोवा लँड प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड कन्स्ट्रक्शन एक्ट, द गोवा रेग्युलायझेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट एंड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन एक्ट, द गोवा पंचायत राज एक्ट, द टावन कंट्री प्लॅनिंग एक्ट, हे सगळे रूल पालन करून आमचे गोंयकार रावले आनी केन्नाच आपली जमीन आडोवंक वचोंक ना सरकाराची. आयज अशें जालां की जो कोणाक आडयल्या तांकां गिफ्ट मेळटा आनी गोंयकारांकूय न्हू. आयज कितलेशे भायले, हांव हे पळय तुमकां लिस्ट दाखयला, आतां चिमला गांवांत ऑलमोस्ट 1000 घरां आसा. तेजे समज कावंट केले 5 तेंचे पंच मेंबर जाल्ले आसा भायले. आतां ते कावंट केले 7000 वोट जाल्ले आसा, ऑलमोस्ट 7000. आतां तांकां पर्सनल ते हे जाले ना. फाल्यां स्पिकर सर थंय मातसो स्पिकर हांव एक्सप्लेन करता, मागीर जाय तितलें उलोवनी. स्पिकर सर, तो अशें जालें ना, फाल्यां आमदार जो आसा तो थंयचोच जातलो आनी हें इनलिगल. कित्याक एग्रीमेंट मारता सरकारी जमीन. आतां सीएमान कशें एक्सप्लेन केलें की फाटली हेंच्यांनी एग्रीमेंट मारून तेंच्यांनी जमीन हें केल्ली आसा, दुसऱ्यांक दिल्ली आसा, हे आनीक सेल. आतां हें जे चालू उरलां स्पिकर सर आनी हें फुडें अशेंच चालू उरलें नाल्यार गोंयकार तरी उरपाचो, गोंयकाराक कांयच मेळपाना. आनी समज आतां अशेंच चालू उरलें नाल्यार आमी गोंयकारांक तरी जमीन दिवपाची, नाल्यार गोंयकारांक 440 स्क्वेअर मिटर जो होमलेस सर्वे करा, जे टोटल सर्वे करा गोंयची, कोणा कडेन घर ना, कोण होमलेस लँडलेस आसा तेंची सर्वे करा आनी गोंयकाराक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिया. नाल्यार हो स्पिकर सर आमचेर अन्याय, टोटल अन्याय आसा. अशें जातलें की कोणान जमीन घेतली आनी चोरून घेतली आनी ती मागीर जमीन हें जाल्ली. गोंयकाराक केलें, गोंयकारांची लिगलायज केली, आमकां कांयच हरकत ना. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आमकां कांयच हरकत ना. पण हें जे सद्याक स्पिकर सर चल्लां, हे भायल्यांनी येवन एन्क्रोच, ते कर्नाटकाच्यान, UP, बिहारच्यान येयल्ले आसा आनी आंध्राच्यान येयल्ले आसा आनी ह्यो जमनी हाडिल्ल्यो आसा आनी आमी स्वता एक बारीकशी जमीन घेता. आमच्या गांवांतलेच सांगता स्पिकर सर, आयज म्हाज्या फुड्यान कितलेच जाण येता, तांकां जमीन जाय म्हणटा. आतां खंयचीच सारकी स्कीम ना जी जमीन दितली. मात हेंच्यांनी हाडयली, हांकां ऑलरेडी आतां ही स्कीम ती 400 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळटली, ही बिंदास मेळटली. स्पिकर सर, म्हाका दिसता हे लक्षात घेवपाक जाय. गोंयकार स्पिकर सर, हे सीएमाक आन्सर करूं न्ही, सेपरेट उलोवनी. हांव मागता इतलें स्पिकर सर की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे सीएमान घातलेले आसा ते हितून इन्क्लूड करचे आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचो. स्पिकर सर, हे पळय आतां तो इंदिरानगराचे लोक पोटली घेवन येयले म्हणटा न्हू, ह्या लोकांक गव्हर्मेंटानूच तांकां हे प्लॉट अलॉट केल्ले आहा, हावजींग बोर्डान दिलेले आहा, 20 पॉयंट प्रोग्रामान दिलेले आहा. स्पिकर सर, हांव 20 पॉयंट प्रोग्रामाचे उलयना आनी तेंची घरां सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्साची सगळीं घरां दाखयलेली आहा. कळ्ळें न्हू, इतलेंच म्हाका सांगपा जाय ताका. I think he's making some confusion. He's not talking of 20. We are not. I think this bill is not 20. He's talking about 20-point program. Yeah. He's just referring to him what he's I talking think about. this bill is not No, covering. no, he is referring what he is referred. What he referred. It is not covering. This is honorable. It can't be. वेंदी उलयतलो काय? Into this. Sorry. Orchard lands are considered mulde. So why orchard lands are considered? Orchard lands are considered. Otherwise, also, if you go to see in orchard land, also houses have been built. No, but and there is nothing that is not restricted that you cannot build a house in orchard land. Houses actually सारखं नाही ते आउट करून जातात. एर जमीन तू एकूच जाल्यार as it is illegal houses you are trying to. स्पीकर हांव सांगता ताका. स्पीकर सर, हे बिल हाडटा आसतना एका सेक्शन 38 ऑलरेडी हे बिल आसा आनी म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लूस ह्या बिलाचो ताका भरपूर अभ्यासूय आसा. सेक्शन 38 नुसार कोणूय
जो जमनींचेर रावला आनी ताका क्लेम करपा खातीर रायट आसा आनी तो जमीन जी आहा पळय न्ही जितकी रावला आपूण जितकी आडयल्या तितकी जमीन तो क्लेम करूं शकता आनी क्लेम करता आसतना ताका प्रोसेस जो आसा इट प्रोसेस टेक समटायम्स इट इज अ 2 years आनी ती क्लेम जर तेणी फाल्यां सकाळी 2000 जमीन आडयल्ली आसत जाल्यार तो 2000 जमनीकूय क्लेम करता आनी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 38 ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड ऑफ द 1968 हे ताका दिवपाक मेळटा आनी प्रोविजन आसा विथ अ 5 times पेनल्टी हो मूळ सेक्शन 38 आसा ना अशें ना आमी ह्या सेक्शनात 38A जे आहा पळय हे ऍड करता स्पीकर सर हे ऍड करता आसतना म्हज्या मनात भावना आसा आमच्या 70तल्या लोकां खातीर दिवचलेच्या लोकां खातीर केपेच्या लोकां खातीर सांगेच्या लोकां खातीर जे 1961 पासून आयज पर्यंत त्या आल्वारा लँडान रावतात त्या मोकाशाच्या लँडान रावतात तांकां स्वताची जमीन ना स्पीकर सर आनी हे रावता आसतना तुमी जर पळयशात आयजूय बी त्यांच्या थंयसर गव्हर्नमेंट लँड म्हणून आसा आनी त्याच्या हाऊस ओन बाय XYZ हे पर्सन बरयल्ले आसा स्पीकर सर घडये कदाचित म्हणजे बाप वेंजीक खबर आसचें ना कारण सालसेतीन कदाचित हो प्रकार आसचो ना पण आमच्या ग्रामीण भागात तुम्ही जर वचून पळयशात म्हणजे पूर्ण पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळ्या ग्रामीण भागात हे जे आसा पळय न्ही हे निव्वळ आसा आनी आसा हय तेंच्यांनी कदाचित चडूय लँड हाडयल्या आमी ह्या बिलाक म्हटलां कितें म्हटलां तुजें घर आनी घरा भोंवतिल्ली 2 मीटर आणि मॅक्स टू मॅक्स इज 400 मीटर हाज्या भायर आमी वचूंक ना आणि हे करता आसतना स्पीकर सर आमी फुकट दिवचे ना आमी अजूनही म्हटलां की हेची ऑर्डर काडली वयतली रेट कसो फारीक करपाचो तो आता घरां जी बांदल्या आमी नवीन लोकांक जागो दिना जो गेली आपल्या मूळ गोंयकार जो हांगासर रावता आणि गेली कितलीशीच वर्सां तेजें घर आसा ताका ते आज घर जर परत रिपेर करतलो आसत बांदतलो आसत पळय डॉक्टर देविया राणी उलयताली की अटल आश्रमाच्या घराक आमकां पयशे मेळनासले सरकाराची स्कीम आसा पण ती सरकाराची स्कीम घेवपा खातीर आमकां NOC मेळना बाब सुभाष फळदेसायच्या सांगे मतदारसंघात गेल्यार ऑलमोस्ट इज 90% ऑफ द हाऊसेस इज इन द गव्हर्नमेंट लँड तो मुद्दाम म्हणटा केन्ना की एक तर गव्हर्नमेंटात पयलीं एक्वायर केलें आतां आमकांच सगळ्या जाणांक गव्हर्नमेंटाच्या हातूंत घातल्या हे जर पळयत वचत जाल्यार आमच्या प्रेमी शेट्टीच्या मतदारसंघात वन मावळिंगे कुडचिरे ही पूर्ण विलेज ही आमच्या गव्हर्नमेंटाच्या लँडात आसा आनी प्रत्येक नो डावट थोड्या जाणांनी खूब मोठे लँडी हाडयले आसत आमी हे सांगता आसतना स्पीकर सर तेणी एफिडेविट दिवचें पडटलें की उरलेली लँड जी आसा पळय न्ही ही आपूण परत सरेंडर करता गव्हर्नमेंटा कडेन हे तितून म्हटलां कारण तो आपली 300 जर येता आसत घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर तितकीच लँड ताका मेळटली तो दिता आसतना एफिडेविट दितलो की उरलेली लँड जी आसा ही आपूण ती लँड परत करता म्हणून आणि त्या लँडाचे जे आहा 200 मीटर दिता पळय न्ही ताजे तो पयशे फारीक करतलो स्पीकर सर हे बिल निव्वळ हाडटा आसतना म्हजो मूळ गोंयकार आनी हय काही जण कदाचित म्हणजे 99च्या पयलीं पासून सुद्धा हांगा रावता आसत आणि खंय तरी गव्हर्नमेंट लँड तेंच्यांनी एनक्रोच केले आसतले हांव म्हणना स्पीकर सर आयज तेंची घरां मोडून उडयतले काय कितें म्हणजे आज त्याच्या घरांचेर बुलडोजर भोंवडयतले काय कितें आणि परत आसा तशा ह्या इतके रावपी हांगासर लोकांचेर आमी कितें करता आतांच पयलीं जर आमी पळयता आसत खंय तरी कोमुदिदाद आसतले बाकीचे आनी कितें आसतले डेली कोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती सातत्यान येत आसा आज हेजे घर मोडले फाल्यां तेजे घर मोडले वेगवेगळे विशय आसा स्पीकर सर आमच्या सरकारात पयली फावटी निर्णय घेतला मूळ गोंयकार जो 1961 पासून जो हांगासर आमी म्हणटा पयलीं आसलो तो हांगासर रावता म्हणजे पयलीं 72च्या पयलीं जेची घरा सर्वीत लागली ताका आमी डायरेक्टली ते जी आसा पळय ती सनद सर्टिफिकेट इश्यू करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलां म्हज्याच रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान केलां हें बी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता स्पीकर सर तितकेंच न्ही तर 72च्या पयलींचें घर हे तेजें घर जें आसा लिगल घर हे सांगपाची सर्टिफिकेट जी आसा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी स्पीकर सर एक 15 मिनिटां सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटं वाडयता स्पीकर सर माझे घर हे मूळ घर जे आसा हे माझे लिगल घर म्हणपाचें काम माझ्या सरकारात दिलां म्हणजे 72च्या पयलींचें घर ताका पंचायत डायरेक्टली सर्टिफिकेट दितली फक्त 1000 रुपया भरून की हय हे घर जें आहा हे माझे कायमचें म्हजें घर जालें बी म्युनिसिपालिटी बी दितली स्पीकर सर त्याच धर्तीचेर आमकां कितलीशींच घरां जी आयजूय आशिल्ली ताका कायदेशीर कागदपत्रां कांयच ना ताका जर परत रिपेर करतलो आसत जाल्यार ना तूं म्हणटलो मागीर ताका 15 वर्सांची कित्याक दवरली हय स्पीकर सर एकाच घरांत रावताले त्या भुरग्यांनी कदाचित ते घर 2000 सालात सायडीक बांदलें गव्हर्नमेंटाच्याच जागेत एक 4 हांव सांगता 70चे उदाहरण सांगता वन मावळिंगेचें उदाहरण सांगता हांवें पळयलां म्हणजे एकाच घरात पयलीं रावताले 4 भाव जाले तेणी 2000 सालात आपली आर्थीक परिस्थिती सुदारली दुसरें घर जें बांदलां इन 2000 इयरान बांदलां खंय तरी ताका पगार मेळपाक लागलो आनी कितें दुसरें घर तेणी 2000 सालात सायडीक बांदलां हांव ना म्हणना आमच्याच गोंयकारान बांदलां तर ते 2000 सालान बांदलां त्या घराचे डॉक्युमेंट जर तो काडूंक वयतलो आसत जाल्यार ताका 15 वर्सांचे मेळटले स्पीकर सर ताका 30 वर्सांचे मेळचे ना म्हणून हे मॅक्झिमम हाजो फायदो जो आसा हो आमी भायल्या मनशाक न्ही तर 90% नो डावट हांव म्हणटा 10% आसतलो खंय तरी हांव अशें म्हणना की आसचो ना म्हण
बट 90% मूळ गोंयकाराक आसतलो. जो भायरसून येयला ताका न्ही हे निश्चित रित्या सांगता आसतना, कारण हे जर पळयशात ते उदाहरण जर पळोवपाक जाय आसत जाल्यार तुमी सांग्या गांवांत वयचे आनी सांग्या गांवांत गेल्या उपरांत हेजें निव्वळ उदाहरण तुमकां पळोवपाक मेळटलें. म्हणून हातून आशिल्ले प्रत्येक सेक्शन, आतां तुमी म्हणटाले आमी प्रत्येक सेक्शन 38 आनी सेक्शन 38A म्हटल्यार कितें हाजें कंपॅरिजनूय आसता. म्हणजे ही लँड कोणाची, आमी ताका ऑक्युपन्सी कशी दिता हे आमी निव्वळ हातून सांगलेलें आसा. 400 स्क्वेअर मिटर कित्याक तर स्पीकर सर, गांवांनी थोडीशी घरां जी आसा हाजो विचार करता आसतना ही घरां तितकीच व्हडली आशिल्ली. फाल्यां सकाळीं आमी 400चो विचार कित्याक केलो, तें घर मोडून उडय आनी उरलेली तुजी रेग्युलरायज जातली हे आमी सांगूं शकना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 400 ताज्या खातीर म्हटली. स्पीकर सर आमी 300चोय विचार करताले, पण एकंदर गांवांतली घरां जर कन्सिडर करून मातयेच्यो भिंती आशिल्ली व्हडली घरां जर कन्सिडर केली जाल्यार ही 400ची घरां आसा. स्पीकर सर हे तुमकांय खबर आसा. आतां म्हणटाले की ही घरां तुमी अशीच दिल्या उपरांत फुडें कितें जातलें काय म्हणून. स्पीकर सर खरें म्हणजे जर कायदो आसा तो जर पळोवंक वचत जाल्यार गोवा लँड रेव्हेन्यू प्रोहिबिशन अँड कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट 1995 हो ऍक्ट जो आसा, हो ऍक्ट जो खरो सांगता म्हणजे कोणाकूच त्या पद्दतीत खरें कन्स्ट्रक्शन अलाव करपाक जायनासलें. भायल्यांच्यो गजाली बाब एडवोकेट कार्लुसान ज्यो आतां सांगल्यो, 21 वर्सां जेंचे 20 वर्सां सरकार चलताले तेंच्यांनी हो ऍक्ट खंय दवरलेलो, तर तेंच्यांनी ह्या ऍक्टाचेर ऍक्ट कित्याक जावना. तेन्ना जर ह्या ऍक्टाचेर ऍक्ट जाल्ले आसत जाल्यार आयज हे भाशण करचें पडचें नाशिल्लें. तेन्ना खरें म्हणटा तेंच्यांनी ऍक्ट जावपाक जाय आसलो. भायलो जर कोण थंय आडयता आसत जमीन जाल्यार तेन्ना ऍक्ट जर जाल्ले आसय जाल्यार आतां तांकां घरांत मेळची नाशिल्ली. तेन्ना पंचायतीक रायट आशिल्ले, म्युनिसिपालिटीक रायट आशिल्ले, डेप्युटी कलेक्टराक रायट आशिल्ले, ते रायट जे आसा ते अस्तित्वात आयले ना. म्हणून स्पीकर सर हे आज रेग्युलरायज करता आसतना आमी ठामपणे सांगता की हाज्या फुडें गोवा लँड प्रोहिबिशन अँड कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट हितून दिल्ल्यो पावर्स ज्यो आसा हातूंत पावर्स प्रत्येकाची पावर स्पेसिफाय केल्या. इतकेंच न्ही तर पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीज न्ही तर आमी म्हणटा त्या जाग्यार आशिल्लो मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर त्या कन्सर्न ऑफिसराक रिस्पॉन्सिबल धरलो वयतलो. म्हणजे तांचेर तर केसीस नो डावट देर इज पावर फॉर द इवन दो तांकां इम्प्रिजनमेंट आसा फॉर द 2 years इम्प्रिजनमेंट सांगलेली आसा. तेन्ना जर तेजेर एखादी केस जर घातलेली आनी ताजेर तर ऍक्ट जाल्ले आसत जाल्यार 2 वर्सां ते भितर पडटले आसले. पूण एखादो मनीस जर भितर पडलेलो आसलो, दुसरो मनीस घर बांदपाक वयचो नाशिल्लो, कोण दुसरो मनीस डेरिंग करपाक वचूं नाशिल्लो. त्या खातीर स्पीकर सर आमी सांगता आसतना हे बील हाडल्या फाटीमागचो आमचो उद्देश जो आसा हो क्लियर आसा आमच्या मूळ गोंयकाराक आनी स्पेशली आल्वारो आनी मोकासो. स्पीकर सर हांव सांगता तुमकां, मोकाशान रावपी लोकांक अजून जर टॉयलेट जाय आसत जाल्यार एनओसी घेवन वयची पडटा. अजूनय कितल्याशाच घरांनी टॉयलेट ना स्पीकर सर, कारण मोकासो जमीन कोणाची स्पीकर सर, मोकासो जमीन सरकाराची, पण मोकासो कार जो आसा हो ताका आडयता. आल्वारा जमीन कोणाची स्पीकर सर, ही सरकाराची. नो डावट आल्वारा ताका दिला आसतलो, बट आल्वारान जेन्ना दुसऱ्याचें घर आसा तेजें घर ताका बांदपा खातीर एनओसी दिना, तो टॉयलेट बांदपा खातीर एनओसी दिना. अजूनय बी ह्या कारणां खातीर स्पीकर सर ह्या अशा जाग्यार रावपी लोकांक जमीन सरकाराची, बट आल्वाराकार आनी मोकासकार जो आसा लिजाक कोणी तरी घेतलेली आसत जाल्यार तो म्हणटा हांवूच भाटकार, हांव एनओसी दिवचो ना. हे भाशण तो सांगता. म्हणून स्पीकर सर आमकां हो जो निर्णय घेवचो पडला आसत हो तेका लागून घेतला आनी हो निर्णय हो निव्वळ गोंयकारांच्या इंट्रस्टान घेतलेलो आसा. म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावटी म्हणजे आमी जमनीच्या बाबतीत जो निर्णय घेतला हो खंयसरूच कोणाक फटोवपा खातीर न्ही. जमनीच्या बाबतीत सेक्शन 38A इंट्रोड्यूस करता आसतना म्हणजे समेस्त गोंयकारांक हे आमी एक फावटी इंट्रोड्यूस करता. हेजी आमी व्हॅलिडिटी 6 म्हयने दिल्या आनी 6 म्हयन्याच्या भितर फास्ट ट्रॅक निर्णय घेवपाचेंय सांगला. ताजें घर जें आसा जे एकदां ताका लँड ही सनद मेळ्ळी काय ताणें घर रोकाच्या अंडर, आमी रोकाय परत हाडटा फुडल्या विकात, रोकाच्या अंडर एप्लाय करचें पडटलें. आनी स्पीकर सर सरकाराचो रेव्हेन्यू खंयसरूच बुडयना. हे करता आसतना लँडाचोय प्रायस ताका फारीक करचो पडटलो आनी घर रेग्युलरायज कोणूय म्हणटलो अरे फाल्यां सकाळीं ताका लँडूय फुकट मेळ्ळी आनी घरूय रेग्युलरायज फुकट जालें काय कितें ना स्पीकर सर, ताका लँड फुकट मेळची ना. हाज्या बाबतीत जो पयलीं आमी तर विचार करता की 2000 पयलीं पासून जेचें घर आसा घडये कदाचित ताका एक रेट आसतलो. 2000 उपरांत म्हणजे सर्कल रेटाचेर जे आसा पळय, सर्कल रेट लास्ट आमचो 2013 आशिल्लो, तेच्या पयलीं 2000चो आशिल्लो. जे सर्कल रेट तेन्ना आशिल्ले आनी जे आमकां प्रोविजन मेळटा त्या सर्कल रेटाच्या नुसार आमी निर्णय घेवपाचे आसा. डेफिनेटली कॅबिनेटाक कॉन्फरन्सान घेवन सरकार हो निर्णय घेतलो की तेणी रेट कितलो पेमेंट करपाचो. आनी हे जाल्या उपरांत स्पीकर सर परत हांव सांगता की म्हाका तर म्हणणें आसा की घर रेग्युलरायज करपाक सुद्दां आमी तेजे जी अमावंट रोकाच्या अंडर बाकीचे लोक फारीक करतात त्याच पद्दतीन ती अमावंट ताका फारीक करची पडटली. त्या खातीर स्पीकर सर हे बील म्हणजे लँड रेव्हेन्यू कोडाचो सेक्शन 38A हे इंट्रोड्यूस करता आसतना आमच्या मूळ गोंयकाराक ताचें घर खंय तरी जो आल्वारान रावतालो, मोकाशात रावतालो, जमनीत सरकारी जमनीत रावतालो, रेव्हेन्यू लँडात रावतालो, खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाच्या हितून रावतालो, वेगवेगळे कडेन आसात. पण हे जे आसा पळय न्ही म्हणजे इन शॉर्ट खरें म्हणजे सरकार तेंचो भाटकार आशिल्लो आनी भाटकाराका लँड दिता आसतना ते मुणकारियल रायट काय सरकाराचेर घालूंक शकनाशिल्ले. हे ताका दिता आसतना
निव्वळ आमचो हेतू क्लियर आसा आणि खंयसरूच आमी कायद्याच्या भायर वचूंक ना. स्पीकर सर, कायदो 38 जो सांगता तेका आमी फक्त स्ट्रीमलायन केला आणि 38A इंट्रोड्यूस केला फास्ट ट्रॅक करपा खातीर. नवीन कायदो आमी हाडूंक ना. सेक्शन 38 बी म्हणजे आमी हे करता आसतना क्लियर केल्लें आसा कितल्या बेगीन आणि कितल्या फास्ट ट्रॅक जावपा खातीर. आणि हे सगळे स्पीकर सांगता आसतना आमी जेन्ना विकसीत गोंयचें स्वप्न पळयता आणि जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलो तेन्ना आमचो मूळ गोंयकार जो आसा पळय न्ही वो घरा पासून आणि जागे पासून वंचीत उरचो न्ही ताच्या खातीर म्हाजें सरकार काम करता. आणि म्हाका खात्री आसा हे सांगता आसतना स्पीकर सर मूळ गोंयकार हे एप्रिशिएट करतलो फुडल्या वर्सभरा भितर. आणि तेय सांगता हे फक्त इलेक्शन मॅजीक न्ही, आमी त्या खातीर इन एडवान्स म्हणजे 2 वर्सां इलेक्शन आसतना हाडटा आणि एका वर्साच्या भितर तांची घरां जी आसा पळय न्ही ही तांकां रेग्युलरायज करून दिवपाचो आमची संकल्पना आसा. आणि डेफिनेटली स्पीकर सर सगळ्यांच्या सहकार्यान हे जातले हेजी हांव खात्री बाळगिता. आणि म्हाका खबर आसा की आमी हे करपा खातीर यशस्वी जातले. सगळ्यांनी ह्या बिलाक म्हाका दिसता सपोर्ट करचो इतकेच सांगताना म्हाजी दोन सोंपयता. I just point out a devil's error in your printing, if you don't mind. Just look at your page 2. Provided that the deputy collector shall not see, I want to ask you first one question just to make it clear. Is eco-sensitive zone 2, Kazan land, road setback or right of way or any construction which causes obstruction to natural water channel or any structure which is constructed by filling water bodies, is that allowed? Not allowed. Not allowed. Not allowed. Now the wordings which you have put. No, it is true. No regularization is allowed if the construction is on protected forest, wildlife sanctuary, CRZ, where such as construction has been carried out after the 19th day of the February 1991, no development zone, eco-sensitive zone, right? Then eco-sensitive zone 2 except cultivable and orchard. I'll show you where the mistake is. I'll show you. Where you look on this page 2, provided, can you see that? Yeah, provided. Look at the act, don't look at your notes, look at the act. Okay, I'll see. Page 2. Page 2, provided that a deputy collector shall not entertain any application, you got that? Yeah. Provided that the deputy collector shall not entertain any application Under subsection 1. If the land land upon which such dwelling house house has been unauthorized constructed falls in the limits of the protected forest, correct? Right. Area declared as wildlife sanctuary, correct? Area covered under CRZ, now that amendment is there, because that's all right. Included. Yeah, I pointed out that amendment to Bhavish in the morning. Yeah. No development zone, no problem. Open spaces, no problem. Right. Areas covered under eco-sensitive zone 1 right. areas. Now please see this. Other than orchard land. Now I'll tell you why. I think this word other than orchard land or cultivable land should be put at the end. If you say other than, then everything what is after that gets covered in the other than. Please understand this. Yeah, there should be at least up to the eco-sensitive zone 2. That has to go at the end. Spelling mistake now. No, see this, other than up to, I'm telling you. No, other than orchard land. Other than orchard Now land. I will read this way. Or cultivable The exception starts here now. Other than orchard land or cultivated land covered under eco-sensitive zone is excluded. Yeah, it is excluded. No, is excluded. No. That means you can regularize. No. No. This is the bar of regulation. In this, we can construct. Eco-sensitive too, you can't construct. See, this is what you are saying. The word, that's why. See, I tell you what, take these words, except orchard land should be put at the end of that sentence, nothing more. Because, oh why, I'm telling you. No, it's, please don't rush into that. I'll tell you why. Look at the next page. Provided, next page you look at it. Provided the deputy collector may entertain an application under section 1 if the land upon such dwelling house has been unauthorized constructed falls in the limits of the areas covered in a settlement zone, institutional zone, industrial zone, cultivar zone or orchard zone. So it does not include eco-sensitive zone 2, Kazan land, road setback, doesn't include. But if you allow this word other than orchard land, it starts that other than, I will say, I'll tell you, I'll explain this to you. Other than, number 1 I will say orchard land, or 2 cultivable land, eco-sensitive zone will be number 3. So the other then is coming as a confusion. What I am suggesting, leave everything out because this interpretation will cause you a heartbeat afterwards. Take this word other than orchard land and put it at the end. That's the only thing I am suggesting. You mean to say the other than orchard land. Orchard land
And cultivable land, you can take even cultivable land, put it at the end, after the word water bodies. Converted zone eco 2 is there only. Full explanation. After the word water bodies, put the word other than orchard land. The whole In meaning changes. explanation it is there, no? Udar, Why other than, Doctor, meaning changes. Doctor, in explanation it is there. The whole meaning changes, no? Explanation ana ha de do no. No, but Explanation, see, after that, go after that, no? Provided that a deputy collector may entertain an application under subsection 1, if the land upon which dwelling house has been unauthorizedly constructed falls within the limits of an area Because covered it is there. under settlement, institutional zone, industrial zone, cultivable zone or orchard. So this is an, no, this your what English is allowed. bad. You realize your English is bad. Okay, but you go to the next, It's a matter of English, you just push that to the end. I got it. आम्ही डिस्कसही केले म्हणून हांव तुमकां Next. मुद्दामून सांगता. It is other than orchard land and cultivable land covered under eco-sensitive zone 2. This is under the ROCAL. So eco-sensitive zone 2 they allow करता. आणि ताज्या फुडले तुम्ही Agit, कॉमा आसा. कॉमा आसा. Then all these are other than. No. खाजन land. I'm reading this, I'm Right. telling you plain reading. एकूच मिनिट दोतोर. थंय कॉमा आसा आणि ताज्या फुडले जे आहा पळय न्ही खाजन लँड रोड सेटबॅक हितूर अलाउड ना. So what I'm asking you, I'm asking you, I'm asking you what हे other than to exclude करून सोद जाल्यार, only one thing I'm saying, take it right down. All. I'm not asking you to avoid it, काय जायना. It will be in your interest. इंग्लिश मातशी तो शब्द जो आहा पळय न्ही, this word other than orchard land or cultivable land covered under eco-sensitive zone and last water bodies And until after eco-sensitive zone 2, ते सगळं after water bodies. Why? After the, After water bodies. then it makes sense. Ladies has corrected. Why? Otherwise I'm telling you, this litigation will not end. येस आता हांव विधेयकाच्या कलम 2 या दुरुस्ती सहित सभागृहाच्या मध्यान घालता. एका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. एका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य Division कर मरे ते म्हणणे मान्य जालें. Division कर मरे आता. मंजूर जाल्यो. प्रश्न असो Division आसा म्हाका ना? कलम 2 दुरुस्ती सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्र्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. कलम 2 दुरुस्ती सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्र्याचो विधेयकाचो भाग जालो.